दत्ता किंवा मग लेडीज काय गेली तुम्ही वनमहोत्सवाचा कार्यक्रम आज आम्ही सुरुवात करतात फायर ब्रिगेडच्या या परिसरातला गेली 14 वर्सां जाली आम्ही वनमहोत्सवाचा कार्यक्रम प्रत्येक वर्सा झाडां लावून वेगवेगळे कडेन करतात आणि तातूंतल्यान आज हांगा पळोवपाक गेलेले हांगा आमी थोडे माड लायले ते माड जाल्या सुपारी जाल्या आनी तरेतरेची झाडां वयर सयलीं आमकां पळोवपाक मेळटा फक्त फ्रुट्सांची बारीक झाडां आसता ती मातशी उदक चड उरिल्ले कारणान ती एक एक फावटी वयर सरनात उदकां मूळ उदकांत उरता ताका लागून पेड्ड्यार जाता हांव तांकां म्हणलां की चड सुपारी हांगा लावच्यो सुपारी बरी जाल्या आनी सुपारी वयर वता सारकी वेगळे वेगळे कडेन आमचे एक 10-12 कडेन आमी 14 कडेन आमचे कार्यक्रम जाता सुरवात आमी सदांच हांगा करता हांगाच्यान स्टार्ट साधारण कितलीं झाडां आसतलीं झाडां आमकां जाय तितली मेळटा हांव थोडे कडेन आमी डिस्ट्रिब्यूट करता म्हणजे एक मागीर दिसा आमी एक कितलें हाडटा टोटल 1000 झाडां हाडटात तातूंतले आमी 3-4 कडेन प्लांटेशन करता एक प्लांटेशन आमचें हातूंत वता कॉमर्स कॉलेजीक एक प्लांटेशन आमचें सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ज्या जाग्यार जागो आसा बरो आनी झाडां जावपाची फातिमा स्कुलान अशें थोडे कडेन आमी प्लांटेशन करता बाकी कडेन आमी बाकी कडेन डिस्ट्रिब्यूट करता लोकांक म्हणजे तांकां एनकरेज करता लावचें म्हणून आनी आतां तांणी नवी काडल्या म्हणजे ल्हान ल्हान गारफां काडल्या म्हणजे घरा पुरसां सुद्दां लावपाक जाता अशें व्हडले म्हणजे मावळींग आनी डाळिंब मावळींग आनी डाळिंबाची दिला ताणें तोरींग म्हणजे बरें लागलें जाल्यार चवथी कडेन माटोळे बांदपाकय वता एका हातून दोनी जालें